आज आम्ही एक विषय काढला म्हणजे आज एक डेली लोकल न्यूजपेपरान न्यूज जाल्ल्या की सरकारान जे स्ट्रीट कॅटल जे रस्त्यार भोंवता जे लोकांक जे त्रास जाता हाचेर एक नोटिफिकेशन टायम एंड अगेन आम्ही मागणी करीत आसा सरकाराकडे की गोंयचे रस्ते हे एवरी पावस जाले की काबार जाता. आता मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सांगितले की गणेश चतुर्थी पयलीं आपण सगळे पोटवर फूल करतलो. आज प्रत्येक गोंयकारान जो सण मनोवपाक चवथ मनोवपाक आपल्या घराचो गेल्लो ते प्रत्येक गोंयकारान आज वस्तुस्थिती कितें आसा ती आज फेस केल्ली आसा. आज इतले म्हणल्यार अनसेफ जाल्ले चवथ ही फावट की वचत ते रस्ते आज काबार जाल्ले. सरकारान सांगिल्लें की जे कोण काम सारकें करना जे परत परत रस्ते पाड जाता तांकां आमी ब्लॅकलिस्ट करतले. जी डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडा भितर जो क्लॉज आसा ताजे कडेन आमी परत करून घेतले म्हणून सांगिल्लें. हांव मुख्यमंत्र्याक चॅलेंज करता ताणें सांगचें की खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक तांणी गेल्ल्या 5 वर्सांक ब्लॅकलिस्ट केला, खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तांणी डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडा अंडर खंयचो रस्तो परत करून घेतला हें ताणें ओपन सांगचें. नाजाल्यार वी वील एक्सपोज द गव्हर्मेंट. हे डेथ रोड जाल्ले आसा. हे सरकार गोंयकारांक मारपाक लागून मुखार सरिल्लें आसा. चॅलेंज द चीफ मिनिस्टर दॅट ताणें हें सांगचें ना जाल्यार वी वील एक्सपोज युअर गव्हर्मेंट आनी आमकां आतां मोर्चाचेर रस्त्यार देंवचें पडटा.